ब्रेका उपरांत तुमचे स्वागत। गोंय सरकारा कडेन सकारात्मक अशें दाखोवपा सारकें कांयच ना। गोंयांत साबार मुद्दे आसात पूण कोणूच हाचेर प्रश्न उपरासिनात। ज्या मनशांचेर राजकारणात आरोप आसात त्या राजकारण्यांनी राजीनामे दिवचे आनी आपल्या नांवा वयलो डाग नितळ करचो आनी परत राजकारणात भितर सरचें म्हण आव्हान आप पक्षान राजकारण्यांक दिलां। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कुंकळ्ळी म्युनिसिपल काउन्सिल आणि जी सुद्धा मिळून गरिबांची सबसिडी खाता म्हणून आमच्याकडे न्यूज पावला। सबसिडी बारीक गरिबांची सबसिडी 25,000 सारखी सबसिडी खाऊन उडयली म्हणून न्यूज पावला। ताचेर आमी प्रतिक्रिया दितले। डिझेल पेट्रोल खंय पावले ताचेर कोण उलयता? गोंयकार आमचे भाव जे आसा भयणी ज्यो आसा ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया तांकां कसो सब रजिस्ट्रार ऑफिसांनी हॅरेसमेंट जाता ताचेर कोण उलयता? वयता ती गार्बेज जॉब फेअर सुद्धा आता सावंतवाडी घेवपाक लागल्या ताचेर कोण उलयना। हेल्थ फेसिलिटीज तुमचे कडेन नाच। पिवपाचें उदक लोकांक मेळना। उदाहरण पाडी दोंगरवाडी काणकोण वयता तें ताचेर कोण उलयता? ना। इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युजीक त्यो फी आजून तुमी रिकवर करूंक ना। त्राजना सारके कोर्टान वचून झुजून सुद्धा त्यो रिकवर जायना तरी तुमी न्यू इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युजीक फेस्टिवल करपाक दिता ताचेर कोण उलयता? जबरदस्तीने तुमी PDA लोकांचेर थापता, सिलेक्ट करता गांव खंयचे गांवांनी PDA व्हरपाच्यो। हिम्मत आसा जाल्यार सगळे कडेन PDA लावन पळया ताचेर कोण उलयना। 35,000 कोटी तुमी मायनिंगाची चोरी जाली म्हणटाले, आयर्न ओर थेफ्ट शा कमिशनान सांगलेलें। जरी गोवा फाउंडेशन आनी दुसरे संस्था म्हणटा इट इज मोर दॅन 1 लाख crores आमी म्हणटा 35,000च तुमी रिकवरी करता म्हणटाले ताचेर कांयच करूंक ना। ताचेर कोण उलयना। CBIन वेल्यान आतां कर्नाटका लोक आयुक्ताचो जो रिपोर्ट आसलो ताचेर जी केस नोंद जाल्ली ती आतां क्लोज करपाक घातल्या ताचेर कोण उलयना। तातूंत गोंयचोय आस्पाव आसा कित्याक हेंचे कडेन पॉझिटीव 1.5 वर्स जाले आतां पॉझिटीव अशें दाखोवपा सारकें कांयच काम ना। उदाहरण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खंय पावलो हाचेर कोण उलयता? कोणूच उलयना। जे आतां हेल्थ डिपार्टमेंट जावं GMCन जावं टिचर्स रिक्रुटमेंट जावं खंयचेच डिपार्टमेंटान रिक्रुटमेंट सगळें स्थगीत जाल्लें आहा ताचेर कोण उलयता? सगळें आउटसोर्सिंग चालू जाल्लें आसा ताचेर कोण उलयता? मॉन्युमेंट आतां अनाथ केले हेंच्यांनी आनी आतां ते पोसपाक म्हणून भायल्यो खंयच्यो तरी पार्टी हाडून तांच्या हातान दिवंक सोदता हाचेर कोण उलयता? सो तुमच्या पक्षान जेन्ना हे सगळे फटींग तुमी म्हणपी भितर सरतकूच ते नितळ जाता हो खंयचो न्याय आमकां कांय कळना। आयरिशान एक मागणी केल्या की ही चौकशी करपाक पब्लीक प्रॉसिक्युटर वेगळो नेमचो म्हणून। अरे ज्या मनशाक तुमी पगार दिवन नेमतात तोच मनीस तुमचेर चौकशी कसो करतलो? सो ताका कुशीक दवरात आनी एक नवो मनीस नेमून ताचे तर्फे चौकशी जावंक जाय। खरें म्हणजे पयलींच्या तेंपार अशें आसलें की अशें कितें घडलें की मंत्री राजिनामे दिताले एक नैतीकतेचो हें म्हणून। आयज तें उरूंक ना। हे बाजून खाल्या हेंच्यांनी लज बीज सगळी। आमी मागता की ह्या दोगांनी तांचेर आरोप आसा चौकशी जावपाची आसा तांच्यांनी पयलीं कुशीक सरचे राजिनामे दिवचे क्लीन जावचे आनी मागीर येवचे।